नमस्कार। राज्यात सध्या ड्रग्स आणि गांजा सारखे जे अंमली पदार्थ आसा हेजे सरासपणे विक्री आणि त्याची तस्करी सुरू आसा। आम्ही असे म्हणटा की शहरानच असे अंमली पदार्थ आसा हेजो सरासपणे वावर जाता, मात सत्तरी सारख्या ग्रामीण भागात आता ड्रग्स आणि गांजा सारखे जे अंमली पदार्थ आसा हेजे सरासपणे विक्री आणि त्याचे तस्करी सुद्धा सुरू आसा। जे शहरातले भुरगे आसा हे ग्रामीण भागात सध्या ड्रग्स आणि गांजा खातीर हांगासर येवपाक लागलेले आसा। आणि काल शुक्रारा रातचे वाळपी पोलिसांनी धडक कारवाई करत एका भुरग्याक गांजा सकट अटक केलेली आसा। अभय गावकर ह्यो 23 वर्सांचो तरुण रावपी वडाकडे होंडा सत्तरी हेका पोलिसांनी 1.5 किलो गांजा सकट अटक केलेली आसा। सध्या तो पोलिसांच्या ताब्यात आसा आणि पोलिसांनी तेजेर गुन्हा नोंद केलेलो आसा। ह्या वेळार मेळिल्ली म्हायतीनुसार कुमारखंड पिसुले सत्तरी हांगासर त्यांचेच एक बारीकशें घर आसा आणि तेतून तो सोरो विकपाचो काम करतालो आणि हेतूनच तो त्यांनी ह्यो ड्रग्स आणि जे गांजा आसा ह्यो तो लोकांक पुरयतालो। रस्त्यारच पोलिसांनी त्याच्या म्हणजे दुकानाच्या फुडल्यानच ही कारवाई पोलिसांनी केल्ली आसा। तितून एक कार सुद्धा पोलिसांनी ताब्यात घेतलेली आसा। ह्या प्रकरणाची अजूनही अधिक माहिती मेळिल्ली ना, मात अशें दिसून येता की लोक आता शहरान सोडून ग्रामीण भागान येवपाक लागलेले आसा आणि जो कुमारखंडाचो भाग आसा ह्यो जंगल भागान आसा आणि पिसुले इंडस्ट्रियल स्टेट आसा ही थंय लागींच आसा। तेका लागून जी रानान अशे वेव्हार जावप आणि आयज हे मेळप हे कितले दिसाच्यान सुरू आसलेले हे कोणाक खबर, मात अजुनूय पोलिसांची नजर गेल्ली ना काय ह्यो सुद्धा प्रश्नचिन्ह आसा। ह्यो जो अभय गावकर आसा हेजेर हेच्या पयलीं सुद्धा ड्रग्स आणि गांजाच्या म्हणजे अंमली पदार्था खाली तेका पोलिसांनी अटक सुद्धा केल्ली आसा आणि अशें दिसून येता की 6 म्हयन्याची तेका शिक्षा सुद्धा जाल्ली आसा आणि बेलाचेर तो सुटलेलो आसा। मेळिल्ले म्हायतीनुसार ओल्ड गोवा पोलीस स्टेशनाचेर तेजे आणि 2 भुरग्यांचे सुद्धा ड्रग्सा विरुद्ध तांकां अटक जाल्ली आणि कोर्टान सुद्धा हेज्या बद्दल केस सुद्धा सुरू जावपाची आसा अशी माहिती आसा। वाळपी पोलीस स्टेशनार सुद्धा 2 वर्सां पयलीं ह्याच केसीन तेका अटक सुद्धा जाल्लेली। आयज परत तेका अटक जाल्लेली आसा आणि जे अंमली पदार्थाचे जे तस्करी आसा ही सरासपणे हांगासर विकली गेली वयता। हेजेर खंय तरी आळो बसपाची खरीच गरज आसा। वाळपेच्यान गोमंतक टीव्ही खातीर सपना सामंत।